काउंटर कार्यावळीन हालींच आमी पळयलें की आझाद मैदानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवनाची सभा जाली. एके वटेन पावस पडटा आसतना दुसरे वटेन लोक ते रावले कारण एक म्हत्वाची अनाउन्समेंट जावपाची आशिल्ली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे स्वता आपूण पक्ष करपाक फुडें सरिल्ले ते कांय तांत्रीक कारणांक लागून ते पक्ष करपाक शकूना आनी ताका लागून तांणी गोवा स्वराज पक्षाचे वरवीं फुडले इलेक्शन लडोवपाची तयारी दवरल्या, अनाउन्समेंटूय केल्ले आसा. ह्या गजाली विशयी आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडार कितें हें विचारपाक आमच्या मदीं आयिल्ले आसा आनी आमी खास स्टुडियोन आपयल्ले आसा मनोज परब, देव बरें करूं. आनी शर्टाचो आमचो कलर इज नॉट डिसायडेड बाय कोइन्सिडेंटली वी आर वेअरिंग सेम कायंड ऑफ शर्ट. दुसरी गजाल म्हणजे मनोज, एक तुवें इतले दीस सगळ्यांक सांगलें की आपूण रेव्होल्युशनरी गोवनाच्या हाचेर वतले. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन पावर्ड बाय गोवा स्वराज पार्टी, सेटबॅक जालो असो दिसना की आपण जे डिसायड केल्लें तें जावना? सेटबॅक जाल्लो असो दिसना म्हाका, पूण कितें आसलें की भुरग्यांक एक हें आसलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर्ड जावची, त्या नांवाचेर आमी कंटेस्ट करचे, कित्याक आमचें फर्स्ट इलेक्शन म्हणून. पूण तेज्याकून जे इम्पॉर्टंट आसलें तें म्हटल्यार जे हांगा लोकांचे जे आमच्या कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसा, अपेक्षा की आमी इलेक्शन कंटेस्ट करपाचे, दॅट वॉज मोर इम्पॉर्टंट. आनी तेका लागून आमी डिसिजन घेतलें की हे जे डिले जायत आसा आनी फॉर वेरियस रिजन जे आमकां लेटर येता ते वाचून आसपाक येता IC कडल्यान, दुसऱ्या कोणाची ऑब्जेक्शन आमच्या नांवार येता आनी तेंचे आतां आमकां मंगळारा हियरिंग पासून आसा. दुसरे म्हणजे गोंयान आनी एक खंयची तरी पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यांच्या नांवाचें ऑब्जेक्शन आमच्या नांवान आमकां फॉरवर्ड केलां आनी आमकां रिप्लाय कर म्हटलां. ऑब्जेक्शन तेंचें सगळे आन्सर आमी दिवप. सो हो ब्लंडर जाला काय मुद्दाम केला आमकां खबर ना, पूण तेच्या आमकां इतलें कळ्ळें की जे आमची पार्टी रजिस्ट्रेशन आहा ते खंय तरी डिले जातले आनी लास्ट मेरेन पावतले आनी तेका लागून आमकां कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक त्रास जातलो, आमकां फंड्स घेवपाक त्रास जातलो, आमकां कॅम्पेन करपाक त्रास जातलो, लोकां मेरेन पावपाक त्रास जातलो. सो आमी डिसिजन घेतलें की गोवा स्वराज पार्टी जे इनासिओ बाबान आमकां सांगलें की ही पार्टी तुमकां आपूण दिवपाक रेडी आसा, तुमी इतलें काम करता, तुमकां तुमची पार्टी रजिस्टर जायना, सो तुमी ह्या पार्टीच्या नांवार तुमी कंटेस्ट करपाक शकता. जेन्ना ती ऑफर येयली आमकां तेन्ना आमी तरी रावले, खूब दीस रावले आमी आनी आमी पळयलें आमचें जाता ना. पूण जेन्ना 28 जे लेटर येयलें पळय आमकां ते दुसऱ्या, तेन्ना आमकां कळ्ळें की हें जावपाचें ना इतल्या बेगीन आनी तेन्ना हें डिसिजन फायनल जालें. बट इट इज नॉट अ सेटबॅक. एक्चुअली सगळे जाण आतां हॅपी आसा की आरजीक एक पार्टी मेळ्ळी, रजिस्टर्ड पार्टी, आनी एक सिंगल सिम्बॉलाचेर आमी इलेक्शन काडटात. गोवा स्वराज पार्टीन समज कितें जालें आनी तांणी जर डिसायड केलें की नाका आपूण आरजी, जाल्यार कितें करता लास्ट मिनिट? तशें ना, कित्याक आमी रेजोल्युशन्स घेतलेली आसा, आमी बॉडी चेंज केल्ली आसा आनी हे सगळे जो प्रोसेस करपाक जाय पळय तो केल्लो आसा. आनी आमकां इनासिओ बाबाचेर आनी फ्लोरेन बाबाचेर फूल विश्वास आहा की तेंच्यांनी ज्या ट्रस्टांनी पार्टी आमकां दिला, विदाउट अ सिंगल रुपी, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथींग, अनकंडिशनली, तेंचे कांयच कंडिशन नासले की हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय, हांगा आपूण आसपाक जाय, तो आसपाक जाय, कसलेच कंडिशन नासतना जे तेन्ना पार्टी दिली जाल्यार आमकां दिसना की तेंच्या कडल्यान खंय तरी तें आमकां प्रॉब्लम जातलो ना ते प्रॉब्लम क्रिएट करतले. आमकां तेंचेर 100% विश्वास आसा. पूण आतां खंय जाल्यार एक तुका रिस्क उरलीच. फाल्यां जर इलेक्शनाक तुवें एक्स इतले भुरगे निवडून हाडले तुजे कॅन्डिडेट, फाल्यां ते रेव्होल्युशनरी गोवनाचे उरूना, ते गोवा स्वराज पक्षाचे आमदार जाल्ले आसा. सो मनोज परबाक आयकुपाची तांणी गरजूय ना. फाल्यां जाल्यार गोवा स्वराज पक्ष जे म्हणटा तेच करचे पडटले. गोवा स्वराज पक्ष जो आसा पळय भितर जेन्ना बॉडी चेंज जाता तेन्ना तो पक्ष आरजीच कसो जालो ऑलमोस्ट, कित्याक जो कंट्रोल आसतलो तो आरजी कडेच आसतलो, तो कंट्रोल गोवा स्वराज पार्टी कडेन असो नासतलो. सो हें फक्त एक नांव आमकां पॉलिटिकल वचपाक, पॉलिटिकल पार्टी जावपाक हें नांव, एक रजिस्टर्ड नांव आमी यूज करता. गोवा स्वराज पक्षाचो अध्यक्ष ते आसा, जनरल सेक्रेटरी ते आसा. ह्या खंयच्याय राजकीय पक्षान अध्यक्ष आनी जनरल सेक्रेटरीच्याक लागून कितें जावपाक शकता, NGPन आमी पळयल्लें आसा. आनी डिस्क्वॉलिफिकेशन किंवा लेजिस्लेचरान पार्टी म्हत्वाची आसता, आमदार कमी म्हत्वाचे आसता. ना, हे जी बॉडी तेच सांगता की एक्झिक्युटीव जी बॉडी आसा पळय तीच सद्या चेंज जावपाची आसा आनी ती आमी रोखडेच डिक्लेरूय करतले. सो जेन्ना एक्झिक्युटीव बॉडी चेंज जाता तेन्ना आमकांय कसलो भंय उरना आनी मेन म्हणल्यार आमकां आमी जो विश्वास तेंचेर दवरला आनी तेंच्यांनी आमचेर जो विश्वास दवरला पळय तोच आमकां खूब आहा. फाल्यां म्हाका खंयच्याच एंगलान दिसना की खंय तरी आमकां प्रॉब्लम क्रिएट जातलो, कित्याक हे एक गट फिलींग येता की आमी जे आमचे आयज हें आसा पार्टनरशीप जाल्या, आमी जे एक अंडरस्टँडींग केला की गोंयांक लागून आमी वांगडा येवपाचें आनी फुडें वचपाचें, ते अंडरस्टँडींग केन्नाच ब्रेक जातले, तो ट्रस्ट ब्रेक जातलो हितून म्हाका मात पासून दिसना हें जातलें कशें. ओके, आनी एक आसा की पयलीं पासून म्हणटाले की मनोज परब भुरगेपणा करता म्हणून, भुरगे म्हणून. आतां आय हॅव रिजन टू बिलीव इट की जो मनीस पयलीं पासून आतां फाटले 2-3 वर्सां तुमी एक्शनान आसा,
पॉलिटिकल पार्टी करपाचें ठरयता, पूण इलेक्शन लागीं पावलें तरी पूण तुमी आपली स्वताची पॉलिटिकल पार्टी करपाक शकना. सो प्रश्न हो जाता की ज्या मनशाक स्वताची पॉलिटिकल पार्टीच करपाक शकना तो आनी कसलो सरकार घडयतलो आनी सरकार चलयतलो. पॉलिटिकल पार्टी करपाचें ना की ते आमच्या हातीन ना, कित्याक आमच्या सायडीनसून जे कॉन्स्टिट्यूशन दिवपाक जाय, जे डॉक्युमेंट्स दिवपाक जाय, जे ऑब्जेक्शन येयल्ली ताका रिप्लाय करपाक जाय, सगळें आमी केल्लें आसा. पूण इलेक्शन कमिशनान जे ते सो कॉल्ड ब्लंडर्स करता पळय तेन्ना तितून आमी फेल जावंक ना, तितून खंय तरी इलेक्शन कमिशन फेल जालां अशें आमकां दिसता. कित्याक आमची ऑब्जेक्शन आमी रिप्लाय केलें जाल्यार आमकां दुसऱ्याचें ऑब्जेक्शन आमकां इलेक्शन कमिशनान धाडून आमचो टायम वेस्ट करपाक जायनासलो. फर्स्ट ऑफ ऑल ते आतां मंगळारा हियरींग आसा, सो हियरिंगाक कितें जातलें कितें ना आमकां खबर ना. पूण ते हियरिंगाक परतें आमकां तेंच्यान सांगलां की ते कोण तरी दुसरो MK मिश्रा म्हणून कोणी तरी ऑब्जेक्शन घातला गोंयच्या दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचेर, तेजेर आमकां आन्सर कर म्हणून. ताजेर तुमी कितें आन्सर करता? सो आमी कितें आन्सर करतले? आमी फक्त इतलेंच सांगपाक शकता की बाबा तुवें आमकां कितें धाडलां दॅट इज रॉंग, दॅट इज नॉट आवर्स. होच आन्सर आसतलो आनी आमी तेंच्या ऑब्जेक्शनाचेर आमी आन्सर सो करता. अजुनूय तुमी पॉलिटिकल पार्टी तयारेन आसा? सो इलेक्शनाचे पयलीं सुद्दां पॉलिटिकल पार्टी अनाउन्स जाली तुमी गोवा स्वराज्याचेर वचना? ना, आमची सपोज पॉलिटिकल पार्टी फाल्यां सुद्दां जर रजिस्टर जाता जाल्यार आमी फक्त गोवा स्वराज पार्टीच्याच नांवान GSRPच्याच नांवान फुडें वयतले, कित्याक आमी तांकां उतर दिल्लें आसा, तेंच्यांनी आमकां उतर दिल्लें आसा. तो ट्रस्ट जो हांवें तुका सांगला पळय तो ट्रस्ट म्हाका ब्रेक करपाचो ना. जस्ट बिकॉज RG जाता म्हणून RGचेर कॉन्टेस्ट करपाचें ना. RG केन्नाय जावं इलेक्शनां, पयलीं जावं आतां जावं नाजाल्यार मागीर जावं, जे आमचे आतां सद्याचे 2022 इलेक्शनां हे फक्त GSRPच्याच नांवाचेर आमी त्याच नांवाचेर आमी कॉन्टेस्ट करतले. पार्टी सिंबल कितें आसतलो? पार्टी सिंबल आमी 2-3 एप्लाय केल्ली आसा. सो लेट्स सी खंयचे मेळटा ते. आनी जे सिंबल मेळटले इतलेच गोंयकारांक सांगपाक सोदता की ते सिंबल तुमच्या काळजा कडले आसतले आनी तुमकां ते तकलेन घालपाक आनी वचून थंय बटन दामपाक चड डिफिकल्टी जावपाचें ना. सो सगळ्यांक एक कॉमन सिंबल म्हणचो मेळचो म्हणून तुमी पॉलिटिकल पार्टीन येस, बिकॉज जर आमी इंडिपेंडंट गेल्ले जाल्यार कोणाक बावली मेळपाची, कोणाक इमान मेळपाचें, कोणाक फुटबॉल मेळपाचो, कोणाक आल्मार मेळपाची. सो तितून जी कॅम्पेनिंग आसली ती आमकां डिफिकल्ट जावपाची, ते पंचायती इलेक्शना भशेन जावपाचें आनी आमकां कॅम्पेन करपाक डिफिकल्ट जावपाची. कोणाक लोक कन्फ्यूज जावपाचे ह्या मतदारसंघात कोणाक मारूंक, एरोप्लेनार मारूंक काय कबडार मारूंक काय डॉलार मारूंक काय बॉलार मारूंक काय कळपाचें नासलें. सो ते कन्फ्युजन नाका आसलें आमकां. आनी पार्टी जेन्ना जाता तेन्ना आमी कॅन्डिडेटांक आमी तांकां शिस्तीन दवरपाक शकता. जेन्ना तो इंडिपेंडंट आसता तेन्ना तेजेर कंट्रोल काय उरना, तो आपणाक जाय थंय वचपाक शकता. सो पार्टीन ताच्या पयलीं आमी हे विचारलेले जाल्यार तुवें सांगलेलें आपल्या भुरग्यां मदीं आपल्याक खूब विश्वास आसा. सो हो विश्वास कशें आसा, आमी भुरग्यांचेर विश्वास आसा, पूण जेन्ना तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून वयता पळय तेन्ना तितलीच रिस्क आसता. कित्याक ताका पार्टीचे जे हें आसता, जे एक बाउंडिंग आसता नाजाल्यार ताका आमी बायंड करून दवरूं शकता पळय ते दवरूं शकना. पूण एज अ पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आमी वयता नाजाल्यार एज अ रजिस्टर्ड पार्टी वयता विथ अ सिंगल सिंबल तेन्ना तेजी फूल कॅम्पेन आमी जबाबदारी घेता. ताका फुडें वयर आमी करता, ताका मेंटरशीप आमी करता, ताका गायडन्स आमी दिता. तेजें फुडलें सगळें कितें आसतलें पळय तें पार्टी लेवलाचेर जाता. पूण जेन्ना तो इंडिपेंडंट आसता तेन्ना तो म्हणपाक शकता की हांव कितें आहा तें हांव इंडिपेंडंट करता आनी तो जिखपाचे चान्सीस डायरेक्ट कमी जाता बिकॉज इज इंडिपेंडंट. सो लोकांकूय विश्वास आसता पळय तो ऑटोमॅटीक कमी जाता की हो फाल्यां कोणा वांगडा वचपाक शकता. आयज लोकांक खबर आहा की तो GSRPच्या हेचेर रावतलो, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो हे. सो फाल्यां तेंचे सीट्स येयले जाल्यार हे गव्हर्मेंट फॉर्म करतले नाल्यार वांगडा तरी रावतले. हो लोकांक एक भंय आसलो पळय तो भंय सद्या गेल्लो आसा आनी दॅट इज एडवांटेज फॉर अस. गोवा स्वराज पार्टीचे विशीं जितली नेगेटिव्हिटी आसा पळय ती आतां तुका लागता. फ्लोरियन लोबोन हाज्या पयलीं जे स्टेटमेंट्स केल्ले आसा की गोवा इज एन एनेक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ पोर्तुगीज, एनेक्स टू इंडिया. म्हणजे ताणें एक तेन्ना सगळ्या लोकांनी ताका देशद्रोही म्हटिल्लो. सो त्या देशद्रोही जो स्टेटमेंट जालो ताजी नेगेटिव्हिटी तुका लागली? नेगेटिव्हिटी आमकां ती लागना. कित्याक रिजन इतलेंच आसा की गोवा स्वराज पार्टीन आयज जे कंट्रोल घेतलेलो आसा तो फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स, मॅक्झिमम फूल कंट्रोल आहा पळय तो ऑलमोस्ट रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें काम लोकांनी पळयलां. आमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केन्नाच ब्रेक करूंक ना. वयल्यान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे ब्रेक करता, लॉ ब्रेक करता तेंच्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेंट्स फायल करता, तेंच्या अगेन्स्ट आमी उलयता. जे दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कोणूच उलयना, जे स्वताक नॅशनलिस्ट म्हणटा, स्वताक देशभक्त म्हणटा पळय ते आयज देशा विरुद्ध काम करता. इल्लिगल धंदे करता, इल्लिगल ड्रग सपोर्ट करता, प्रोस्टिट्यूशन सपोर्ट करता, इल्लिगल क्रायम सपोर्ट करता, रेप सपोर्ट करता, जे आमी तरी करिना. सो म्हाका दिसना हितून कितें तरी नेगेटिव्हिटी आमकां लागली म्हणून. तू कंडेम फ्लोरियन लोबोन जो स्टेटमेंट हाज्या पयलीं केल्लो तो तूं कंडेम करता? अशें करूं जायना आशिल्लें अशें म्हणटा? हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की गोंय हे इंडियेचो भाग आसा, हो देशाचो भाग आसा आनी तो देशाचो भाग सदांच आसतलो. आनी
आम्ही गोंयकार जाले तरी वी आर प्राऊड इंडियन म्हणून हांव जेन्ना माझे व्हिडिओज काडटना आनी कितें काडटना जाल्यार आमी रॅलीज पासून काडटा तेन्ना आमचो इंडियन फ्लॅग आमच्या वांगडा आसता. वी आर प्राऊड इंडियन्स आनी वी वील बी प्राऊड इंडियन्स. सदांच गोंयकार हे आमचे काळीज आसा पूण इंडियन गोंय सदांच आसतलें आनी सदांच रावतलें. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंयच्याच वाटेन गोंय इंडिये पासून सेपरेट करपाक भारता पासून सेपरेट करपाक केन्ना उलोवंक ना आनी ह्या फुडें उलोवची ना. तुझे तत्वां जर पळयली न्ही जाल्यार खुबशे जाण अशें इंटरप्रेट करता की तूं गोंयांक सेपरेटूच धरता म्हणून भारताचे पार्टूच धरिना म्हणून तुजी तत्वां पळयत जाल्यार. आनी हांगा फ्लोरेन लोबोनी तेच हाज्या पयलीं म्हटिल्लें. सो लोक आतां 1+1 करपाक लागला की तुमचो एमूच आसा की गोंय हें वेगळें गोंय भारताचो पार्ट न्ही अशें घेवन तुमी एकादले फुडें वतले. जर हे एक ऑपोजिशन आसा जे हे फेक प्रोपोगंडा जो आसा पळय तो रन करता. जर आमकां इंडियन आमी जर स्वताक मानिनासले जाल्यार हे इंडियन कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जे RTI एक्ट आसा ना जाल्यार जे कंप्लेंट्स फायल करपाक जाय नाल्यार जे पंचायत एक्ट आसा नाल्यार वॉटेवर जे रायट्स आसा पळय ते लॉंचेर आमी उलोवचे नासले. आमी मारामारीचेर वचपाचे, आमी एक तर टेररिस्ट जावपाचे, एक तर नॅक्सलायट जावपाचे. आमी केन्नाच हे करूंक ना, आमी वायलन्स करूंक ना. केन्नाच इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाचो जो लॉ आसा तो केन्नाच ब्रेक करूंक ना. आमी ते कॉन्स्टिट्युशनान जे आमकां संविधानान बरयला तेच आमी फॉलो करता आनी तेच फॉलो करीत येयला. आनी आमी वयल्यान लोकांक भुरग्यांक सांगता ग्रामसभेन वचून तुमी उलया, जो कायदो आसा त्या कायद्या प्रमाणे तुमी वागा. आमची तेदीची जर तूं मिटींग पळयशी जाल्यार केन्नाच थंय एक ट्राफिक जाम जावंक ना, 1 मिनिट सुद्धा ट्राफिक जाम जावंक ना. इतलो क्रावड येयलो, वायलन्स सांगना, खंयच्याच जनरल पब्लिकाक त्रास सांगना. सो दीस इज वॉट वी बिलीव इन. वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया. ह्या इंडियेचे ह्या भारत देशाचे ह्या संविधानाचे आमी सिटीजन आसा आनी ते संविधान आनी ते कॉन्स्टिट्युशन फॉलो करप हो आमचो रूल आसा. आमी गोंयान उलयता आमच्या रायटाक लागून आनी जे इलिगेलिटी चलता अनकॉन्स्टिट्युशनल जे गजाली चलता लँड ग्रॅबिंग, इल्लीगल वोटिंग कार्ड्स, इल्लीगल धंदे हेचेर आमी उलयता. आनी तेच भरपूर जाणांच्या पोटान दुखता कित्याक ती तेंची वोट बँक जाल्ली आसा. आनी तेच अशें सांगता की आमी एंटी नॅशनल नाल्यार आमी तुवें आपलो टोन आमी पळयलो तुजे सभेचे 2.5 वरांचे भाशण. पयलीं 2.5 वरां उलोवप हें मोठे ह्याचे नॉन स्टॉप उलोवप, तातूंत मागीर तूं इमोशनल जालो. पूण भाशणाच्या आमी ओगान पळयलें तूं एक तरी TMC किंवा आम आदमी पार्टीक हें करतालो, भाजपाक सोडून दिलो. आतां हे सगळे लोक जे म्हणटा की भाजपांतलो एक पर्टिक्युलर फुडारी तुका फायनान्स करता, तुजो खंय शेजारी तो हें करता, हें खरेंशें दिसपाक लागलां. हे चालूच आसा. जर तो आमचो शेजारी जर आमकां बरो आसलो जाल्यार आमकां आमच्या भुरग्यांक 11 आनी 12 दीस म्हाका दिसना पुलीस स्टेशनाचेर डेप्युटी कलेक्टरान आनी कलेक्टराच्या ऑफिसान परमिशन घेवपाक बसचें पडटलें आसलें कशें. एक दीस 24 hours पयलीं आमकां परमिशन दिलें मिटींग करपाक. म्हणल्यार तेंच्यांनी कितें चिंतलें तें सुद्दां म्हाजो व्हिडिओ येयल्या उपरांत जेन्ना आमी 12 हांवें व्हिडिओ काडून डिक्लेअर केलें की आमी सभा घेता, सावंड परमिशन मेळो ना मेळो, तेन्ना खंय तरी 3:30 आमच्या हातीन तें परमिशन पडलां. हेच्या पयलीं ऑलमोस्ट 10 ते 12 आमचे मिटींग जे आसा पळय माशेलान जाले, आमचे मयां आसली, आमचे बिचोले कितलेशेच मिटींग जे आसा पळय ते ऑलरेडी कॅन्सल केले, रिजेक्ट केल्ले आसा. जर तो आमचो आसलो, जर तो BJP आमकां सपोर्ट करता आसली ना ते लिडर जो आसा आमचो जो शेजारी म्हणटा तो जर आमचो आसलो म्हाजो आसलो जाल्यार म्हाका दिसना आमचे मिटिंगेक लागून आमकां इतले त्रास काडचे पडटले आसले आनी इतले मिटिंगे रिजेक्ट जाता आसले. आनी फंडिंगेचे जर सांगपाक गेले जाल्यार पयरच्या मिटिंगेक आमी जेन्ना डिक्लेअर केलें आमच्या तालिगांवच्या भुरग्यांनी येवन तेंच्यांनी स्टेज लायली, तेंच्यांनी सेटअप केलो, तेंच्यांनी ट्रॅफिक मॅनेज केलें, कोणे खुर्च्यो स्पॉन्सर केले, कोणे उदक स्पॉन्सर केलें, कोणे सावंड स्पॉन्सर केलो. अशा रितीन आमची मिटींग जाली. सो आमकां फंडिंगेची गरज ना आनी लोकांक दिवपाक तर आमकां पयशे नाकात. लोक स्वता येवन थंय आमकां डोनेशन करता. सो हे पयले फावट अशें जाता की खंयची पॉलिटिकल पार्टी मिटींग घेता आनी भितर पयशे कलेक्ट करता. हेच्या पयलीं हे पयशे दिवन लोकांक हाडटाले, आमी लोकांक हाडटा आनी लोकां कडल्यान पयशे घेता. पूण भाजपाचेर तुवें टिका करूं ना. भाजपाचेर टिका करप म्हणल्यार ती मिटींग करप म्हणल्यार थंय त्या आझाद मैदानाचेर मिटींग करपूच म्हणल्यार भाजपाक आमी सकयल देंवयता आनी सकयल उडयता. कित्याक ज्या आझाद मैदानाचेर मिटींग घेवपाक तेंच्यांनी आमकां 11 दीस रडयले. 11 दीस आमच्या भुरग्यांक सकाळी 10 ते सांजचे 6 ते 7 मेरेन थंय बसयले, तेंचो टायम वेस्ट केलो. जो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचो टायम आसलो आयज कॅम्पेनिंगाचो तो तेंच्यांनी वेस्ट केलो. भुरग्यांक त्रास केलो, टॉर्चर केले तेंकां. सो तें आसलें पळय ती मिटींग करपूच हो आमचो भाजपा अगेन्स्ट आमची एक वीन आसली. आनी भाजपाक टार्गेट करप म्हणल्यार एक मेल्ल्या मोड्याचेर उलोवन काय फायदो नासता आनी चडूय रडोन फायदो ना. सो जे नवीन
हे पॉलिटिकल पार्टीज गोंयांत येयला आनी ते गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदता जातींच्या राजकारणाचेर. भंडारी समाज, क्रिस्तांव हे ते मागीर TMC येयला ते लोकांक विकते घेवपाक सोदता, आपले दादागिरीची भाशा करता, कम्युनलिझम स्प्रेड करता गोंयांत. सो ते पॉलिटिकल पार्ट्यांक टार्गेट करप आनी तेंच्या अगेन्स्ट लोकांक सांगप, तेंच्या बद्दल लोकांक अवेअरनेस क्रिएट करप हे व्हडल्या स्टेजी वयल्यान इम्पॉर्टंट आसलें. आनी जे तेंच्यांनी आमच्या वांगडा केला रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा, तेंच्यांनी पिकेन जावं आमकां 500 मतांची चॅलेंज करप, नाजाल्यार केजरीवालान दिल्ली बसून आमकां सांगप की तुमी आम आदमी पार्टी घ्या आनी तुमकां जाय ते करा म्हणून हें सांगप लोकां मेरेन पावपाक जाय आसलें. कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय की ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांची आयज लायकी ना आनी ते आयज आपूण गोंयचे सेवियर म्हणून गजाली सांगता, आमी गोंयकारांचे सेवियर म्हणून सांगता. बीजेपीचेर उलयना तूं? जेंचे आयज असेंब्लीन 4 सुद्धा सिटां ना तेंचेर उलोवन म्हाका तरी काय दिसना. आनी काँग्रेस जी आसा पळय आयज तूं खंयसरूय वच, आयज काँग्रेसचे मॅक्झिमम जे लोक आसले काँग्रेसी वांगडा आसले ते आयज RG वांगडा येयल्ले आसा. सो ज्या काँग्रेसीचे आयज कांयच ना, जी काँग्रेस फाल्यां 2 की 3 सिटां सुद्धा काडटली जाल्यार डिफिकल्ट आसा, तेंचेर उलोवन काय फायदो ना. आमकां जाय की आमकां गोंयांत येवन आयज नवीन कोण तरी पिशान काडटा. कित्याक काँग्रेसीन पिशान काडले लोक जाणा, BJPन पिशान काडला लोक ते जाणा, गोवा फॉरवर्डान काडला ते जाणा, हे पूण नवीन आतां गोंयचे सेवियर म्हणून जे येयला ते कशे पिशान काडटा हे लोकांक आमकां सांगपाची गरज. तुका दिसना की तुजे सभेक लोक तुका आयकपाक आयिल्ले की तूं कितें सांगतलो आनी तुज्या पक्षाची फुडली वाटचाल कितें आसतली? तूं चडसो वेळ फक्त वगडायल्लो लोकांची वायट कितें उलोवपाक? तशें हें ना, ती सभा जी आसली पळय त्या सभेक फक्त मेन आसलें तें डिक्लेरेशन आसलें. आनी सेकंड थिंग जे आमचे उलोवपाचें आसा, जो विजन उलोवपाचो आसा, तो विजन आतां जे नेक्स्ट आमचे जे सभात जातले, नेक्स्ट आमचे जे विजन डॉक्युमेंट्स येतले तेतून आमचे गोंयांक लागून प्रत्येक सेक्टरान जो विजन आसा तो आवट जातलो. सो ते मिटिंगेक जे कितें जालें दॅट वॉज निडेड, कित्याक लोकांक पंप अप करपाचें आसलें, लोकांच्या तकलेन ह्या क्रांतीन फुडें वचपाक कशें जाय हो विचार घालपाचो आसलो. आनी जो मेरेन आमी गोंयकाराक जागो कळिना ते मॅसिव्ह लेवलाचेर, तो पर्यंत ही क्रांती व्हडल्या लेवलाचेर पावपाची ना. सो दॅट वॉज निडेड आनी फुडले जे मिटिंग्स जातले आमचे ते विजन डॉक्युमेंटाचेर आसतले. ओके, दुसरी गजाल म्हणजे अपडेट घेता तुजे कडल्यान की आतां तूं कॉन्टेस्ट खंय करता. आमी लास्ट तुजे कडल्यान आयकलें की 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक तुवें सांखळी म्हटली, दुसरें आपूण सांगना म्हटलेलें. आता तरी ठरयला ते 2 बेगीनूच डिक्लेअर जातले. नेक्स्ट विकाच्यान आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन फायनल जावपाचे, डिक्लेअर करपाचे आसा आमी. आनी फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट अशें येतले. भितर म्हाजें नांव आसतलें. सो ते आतां तुका हांव डिस्क्लोज करिना. फर्स्ट लिस्टान तूं आसा? फर्स्ट लिस्टान आसा काय ना हें सांगना, कित्याक हे मातशें सस्पेन्स तुका ऑफ द कॅमेरा सांगता हांव, पण ऑन कॅमेरा तुका सांगपाक शकना. कित्याक हांव सांगप म्हटल्यार एकट्याचें सांगप म्हटल्यार दुसरो सुशेगाद जाता आनी तो सांगप जाल्यार तो सुशेगाद जाता. आमकां तें नाका, सगळ्यांच्या पोटान भंय उरपाक जाय की हांव खंय कंटेस्ट करता आनी आमचो फोर्स खंय लागतलो आनी कोण हालतलो पळय हे तेंकांय मातशें, जे हांव सदांच म्हणटा, स्लीपलेस नायट्स आनी रेस्टलेस डेज हे तेंचे चालू उरपाक जाय. सो जितले ते चलतले तितले तेंची कॅम्पेन आसा पळय ती दुसऱ्या डायरेक्शनान चलतली, भंयान उरतले, ते रिलॅक्स जावचे ना. सो लेट्स कीप दॅट सिक्रेट. लेट्स सी. येस. ओके, आणि दुसरे लेट्स सी. लेट्स सी, दोनूय लेट्स सी. सो पयल्या हातून तरी तुजें नांव आसतलें लिस्टान? ते पयल्या लिस्टान चड करून म्हाजें नांव नासतलें. ओके, बिकॉज तुका सांगला तशें हो जो सस्पेन्स आहा तो मातसो उरोनी. कित्याक फाल्यां आमी जर नायत पॉलिटिक्सान देवला जाल्यार फाल्यां तेंच्या कडेन पॉलिटिक्स आमकांय मातशी करची पडटली. ते जशें आमकां पिशान काडटा तशें आमकांय थोडे तांकां पिशान काडचे पडटले. कॉन्टेस्ट करतलो पूण तूं? कॉन्टेस्ट 100% 100% करतलो. लास्ट मिनिट असो म्हणटलो की ना आपूण तांकां फील्ड केल्लें आसा, आय एम द रिमोट कंट्रोल फॉर दॅट. ना, रिमोट कंट्रोल असो आर्जीन कांय ना हांगा. जो रिमोट कंट्रोल आहा तो सगळ्या भुरग्यांच्या हातीन. कित्याक आयज आमचे कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेस सुद्दां जर पळयत जाल्यार ते जे बूथ रेव्होल्युशनरीज आमचे आसा, ग्राउंडाचेर भुरगे काम करता ते डिसायड करता. आमी फक्त तेका बाकी तेजो सगळे कॅरेक्टर, क्रिमिनल बॅकग्राउंड, तेजो बिहेवियर, हे सगळे टीम बिल्डिंग कॅपेसिटी पण आमी फायनल करता. पूण जो सिलेक्शन प्रोसेस आहा तो मॅक्झिमम 90% भुरग्यांच्या हातीन आसता. सो देर इज नथिंग कॉल्ड रिमोट कंट्रोल इन RG. आणि तुमी 21 परस चड सीट घालतले? येस, सरकार करता जाल्यार सरकार करपाचें जेन्ना आमी उलयता तेन्ना 21च्या वयर आमकां सीट घालचेच पडटले. आनी जे कोण 21 सकयल सीट घालता आनी सरकार करपाच्यो गजाली सांगता ते फक्त दलालगिरी करता, ते फक्त डिलरशीप करता आनी ते कॉम्प्रोमायज करता आनी कांय ना.
सो 22 ते म्हणटा, सो तुम्ही 22 कितले 22 हो व्हडलो जोक आसा तो ते हांसपाक येता जेन्ना 22 म्हणटा पळय तेन्ना, कित्याक 22 तेणी म्हटलें की 22 कितले आसतले ते, मागीर 2 आसपाक शकता, 3 आसपाक शकता, 4 आसपाक शकता, अशें सीएमानूच म्हटलें जाल्यार म्हाका दिसता ते तितलेच आसतले. सो आमचे वी आर फॉर्मिंग अ गव्हर्मेंट, आमचो हे एम आसा की गव्हर्मेंट फॉर्म करपाचो, कित्याक जे पॉलिसीज आमी करतले ते पॉलिसीज जर आमी इम्प्लिमेंट करतले, सरकारान हाडटले जाल्यार आमकां सरकार जाय. बेश्टे पॉलिसी केले, 4 सिटां कंटेस्ट केली आनी ते काडून पॉलिसी डब्यान मारले, लोकांक यूज केले आनी भायर मारले, अशें जावपाक जायना. ते पॉलिसी इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, लॉज पास जावपाक जाय, अमेंडमेंट्स जावपाक जाय. आनी जे तुमी आतां पळयतले जे आमचे नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्सीस आसतले भितर आमची जी इंटेलेक्च्युअल सायड जी अजून खुबश्या जाणांनी पळोवंक ना, आमच्या फाटल्यान जे ब्रेन्स आसा ते ब्रेन्स टेबलार अजून मेरेन आमी दवरूंक ना. सो ते जेन्ना येतले, अमेंडमेंट्स येतले, बिलां येतली, कायदे येतले, पॉलिसीज येतले, तेन्ना जे लोक आरजीच्या आयज मातशे पयस आसा, अगेन्स्ट कशे आसा, नाजाल्यार आरजी कडेन अट्रॅक्ट जावंक ना, तो जो क्रावड आसा तो आरजी कडेन अट्रॅक्ट जातलो. आनी बाय द टायम इलेक्शन कम्स, मॅक्झिमम गोंयकार जांकां गोंय जाय, ज्यांच्या मनान गोंयकारपण खरेंच आसा, गोंयचो मोग आसा पळय, ते सगळे आरजी वांगडा येतले आनी वी वील फॉर्म आवर गव्हर्मेंट. सो फाल्यां सपोजिटली हायपोथेटिकली कमी सीट पडले तुमकां आनी कमी मेळ्ळा आनी सरकार कोणाकय घडोवपाक जर तुमची मदत जाय पडली जाल्यार मदत करतले काय म्हणटले ना आमी विरोधान आसा, आमी सुशेगाद हांगा बसता? आमी कोणाक मदत करपाचें ना, कित्याक आमी कोणाक मदत करपाक येवकूच ना. जेंच्यांनी गोंयची पाड घातला, गोंयचें भवितव्य डाकान घातला पळय, तांकां आमी मदत केन्नाच करचें ना. कित्याक आमकां आयज जर मदत करपाक जाय जाल्यार आमची स्वताची आनी आमच्या गोंयकारांची मदत घेवन आमकां गोंयची मदत करपाक जाय, गोंयकारांची मदत करपाक जाय. आनी हें करतले जाल्यार जेंच्यांनी आमकां लागून केन्नाच पॉलिसी करूंक ना, जेंच्यांनी आमचे रायट्स केन्ना प्रोटेक्ट, प्रमोट आनी प्रिजर्व करूंक ना, त्या लोकां कडेन तर आमी पार्टनरशीप केन्नाच करचें ना. आमी फाल्यां 19 सिटां सुद्दां पडली जाल्यार 2 सुद्दां जाय जाल्यार आमी कोणा कडल्यान घेवचे ना, आनी कोणाक जर आमची 2 जाय जाल्यार सुद्दां आमी कोणाक दिवचे ना. दॅट इज माय वर्ड. विरोधान बसतले गरज पडले जाल्यार, म्हटल्यार रॉंग मनशा बरोबर वचचे ना, विरोधान 100% बसतले. आमी रॉंग मनशा वांगडा केन्नाच वचपाचें ना, कित्याक आमी जर आयज रॉंग मनशा वांगडा गेले जाल्यार आमची जी चळवळ आहा ती खंय तरी डायल्यूट जातली आनी ती त्याच जाग्यार त्याच टायमार काबार जातली. आनी आमकां जी चळवळ आसा, रेव्होल्युशन आहा, हें बंद करपाचें ना. इट इज नॉट की फक्त आमी इलेक्शन मेरेन ही चळवळ चलयतले. ही चळवळ, ही रेव्होल्युशन, ही क्रांती आहा, ही जो मेरेन गोंयान गोंयकार आसा, जो मेरेन ह्या जमनीचेर गोंय आसा, तो मेरेन ही क्रांती चलतली. इलेक्शनाक सपोजिटली फेल जाले आनी 21 सीट येवना जाल्यार सुद्दां रेव्होल्युशनरी गोवन उरतले फेब्रुवारी नंतर? येस, रेव्होल्युशनरी गोवन जशें सांगला तुका, रेव्होल्युशनरी गोवनची चळवळ आहा, ही विचारांची क्रांती आसा, ही फक्त राजकारणाची क्रांती ना. ही राजकारणाची क्रांती फक्त आमकां पॉलिसी करपाक जाय, पूण जो विचारांची क्रांती आसा, भुरग्यांक ग्राम सभेन धाडपाचे, भुरग्यांक एम्पावर करपाचे, भुरग्यांक RTI शिकोवपाचे, भुरग्यांक कंप्लेन कशें घालपाचे ते शिकोवपाचे, भुरग्यांक धंदो बिझनस कसो करपाचो हे शिकोवपाचो, भुरग्यांक जॉब कशें करपाचे, इंटरव्यू कशें आन्सर करपाचे, हें सगळें जें शिक्षण आसा, बायलांक कशी कामाक लावपाची, तांकां कशें मायक्रो युनिट्सान ट्रेन करपाचे, कसो धंदो करून आपले पयशे जोडपाक हें दाखोवपाचें, ही आमची खरी क्रांती आसा. कशी आमची शेतां परती आमी रोवन तांकां ते थंय क्रॉप कल्चर करून तांकां मार्केटिंग करून ब्रँडिंग करून कशें शेतकारां कडेन पयशे पावोवपाचे, ही क्रांती आसा. आनी ही क्रांती केन्नाच बंद पडपाची ना. इलेक्शन येतले वयतले पूण ही क्रांती सदांच उरतली. ही गोंयकारांक आमी प्रॉमिस करता, सगळे रेव्होल्युशनरीज जे भुरगे आसा आयज ते जेन्ना जॉयन जाल्ले आरजी, ते पॉलिटिक्सान वचपाक लागून जॉयन जावंक नासले, नाल्यार एक राजकीय पक्ष म्हणून जॉयन जावंक नासले, ते एक क्रांती, एक रेव्होल्युशन म्हणून जॉयन जाल्ले आनी ते सदांच तशे आसतले, सदांच उरतले. येस. देव बरें करूं. हे आशिल्ले मनोज परब, रेव्होल्युशनरी गोवनचे चीफ. सध्या रेव्होल्युशनरी गोवन पावर्ड बाय गोवा स्वराज पार्टी म्हणजे पडटा. ते पावर्ड बाय म्हणचेच पडटले, म्हणचेच पडटले गोवा स्वराज पार्टी. ओके, पावर्ड बाय गोवा स्वराज पार्टी. आमी कशे इंटरव्यू गोवा न्यूज पावर्ड बाय RDX, गोवा सब एनकाउंटर पावर्ड बाय RDX तशें म्हणटात ते हेतून जावचे. सो हे आशिल्ले मनोज परब. ते म्हणटा की कितें जाल्यार क्रांती चालू उरतली, पूण तांचे कॉन्फिडन्स आसा की फुडले सरकार ते घडयतले. 21 मे 21 म्हणटा भाजपा, मनोज म्हणटा 21 मे 21 22 मे 22 म्हणटा ते, मनोज म्हणटा 22 मे 22 परस चड न्ही, शुअर 22 परस चड. आनी जर कमी पडले जाल्यार कोणाकूच सपोर्ट करचे ना, आपूण विरोधान बसून आपली भुमिका बजायतले. देव बरें करूं मनोज, तूं वेळ काडलो म्हणून. सो मच. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. आमी हो स्टुडियो RDXच्या स्टुडियोंतल्यान इंटरव्यू शूट करता. आवर चॅनल पार्टनर्स आहा RDX, आवर प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा goabalin.com. पळयत राहा.